धारगळ युनायटेडान दवरिल्ले व्हॉलीबॉल सर्तींत ओम शिव शंभू आनी गोवा पुलीस फायनलींत पावल्यात। पयले सेमीफायनलींत ओम शिव शंभून गोवा पुलीस बीक मारले। दुसरे सेमीफायनलींत गोवा पुलीस इन कुळमया एससीक मारले। We have Kulmaya Sports Club and Goa Police. Total 50 teams आयज आमच्या फर्स्ट ऑल गोवा व्हॉलीबॉल कपाक पार्टिसिपेट जाले। त्या व्हॉलीबॉल हिस्ट्रीन ह्यो येदो व्हडलो आमी इव्हेंट केला। सगळ्या आख्या गोयच्या व्हॉलीबॉल प्लेयर एक्स प्लेयर सगळे एकी कडेन मेळून सगळ्यांनी ह्यो इतले एफर्ट्स घालून आयज येदो व्हडलो इव्हेंट आमी सक्सेसफूल केला। Point to Kulmaya. इतलो क्राउड खूब तेंपान पळोवपाक मेळ्ळो आनी सगळ्या प्लेयरांक तांणी पळय हांगा आपयला न्ही ते आमकां एक परत आमी पयलींचे दीस याद जावपाक लागले। म्हणजे पयलीं आमी जी खेळपाक येतालीं तेन्ना इतले बरें ऑर्गनायझेशन खूब कमी लोक करताले। 14-17. Well, smash but smash out. सीआयआय आणि एफसी गोवाचो 2 दिसांचो सॉकर फेस्ट शेनवारा मिरामार बीचार सुरू जालो। ह्या सर्तींत कॉर्पोरेट, सरकारी आस्थापना आणि बाकीच्यो क्लब टीमी वांटो घेतात। आयतारा सांजे सॉकर फेस्टाची फायनल जातली। पर्यटन मंत्री दिलीप पर्वळेकारान सर्तीचे उक्तावण केले। उपरांत जाल्ले पयले मॅचीत कायनेको कामान कंपनीन IFBक हरयले। Brought to you by the Confederation of Indian Industry. Congratulations. Of course, they join. फुडल्या मॅचीत ग्रँड हयात जैतिवंत जाले। एफसी गोवा ह्या सॉकर फेस्टाचे टेक्निकल पार्टनर। ह्या सर्तीत तांची टीम आसा। एफसी गोवाचो CEO सुखविंदर सिंग प्रुडंटा कडेन उलयलो। We got into discussion with CII again, and while obviously the corporate as well as the industry was certainly one of the key targets in terms of bringing them onto the pitch, we thought we'll bring them onto the beach this time around and maybe create more of a soccer fest concept on the beach. And this time around the format would be national as well. It's not going to be limited to one city. We are going to have multiple cities conducting the regional rounds and then ultimately bring them back to Goa during maybe October-November months. The ISL is on and give them a good flavor of what football is all about. Yeah, this is pretty much in a summary our effort to get the industry involved and to kind of give them a little more insight and appreciation of what football is all about. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।